ग्रीवन्सीस आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो. एक रिक्वेस्ट आशिल्ली वेंडर्स कमिटी करून आशिल्ली पेंडींग आशिल्ली ती बेगीन करची म्हणून. त्या ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां वेंडर्स कमिटी बेगीन करप, एक 8 दिसां भितर कंप्लीट करप. थोड्यांचे ट्रान्सफर ऑफ ट्रेड लायसन्सीस कॉम्प्लिकेटेड केसीस त्यो, सिंपल केसीस आसा त्यो चडच्यो सगळ्यो जाल्यो. आतां एक आयिल्ले पळय ताजो शॉप आसा, ताच्या नांवार शॉपा बापायच्या, तो बापूय मेलो, ताजे चली आनी चलयेचो घोव चलयतालो तीय मेली, आनी तांचे दिवस आसा 30,000. आतां एक भयण आसा ती आयल्या, ती रिक्वेस्ट करता की आपल्याक कितें आपल्याक सगळीं मेली मागीर आपूण दुकानाचे हेर ती जाता. आतां तिका म्हटल्यार ते पयशे सोडपाक मेळना न्ही, तुमी विकतलो जाल्यार सुद्दां पयशे भरचे पडटले, कोण विकले ताका पयशे भरचे पडटले. अश्यो थोड्यो केसीस आसा. कितें फ्रॉड आशिल्ले? फ्रॉड न्ही, तें कितें जालां, एक नांव कितें तेजें, ताणें नंदा बोरकार काय अशें कितें तरी बोरकार म्हणून नांव आसा, ताजें घर आहा खाऱ्या बाजार. तो मेलो, बायल आयिल्ली, तो म्हणटा मेलो 28 ऑक्टोबराक. 31 ऑक्टोबराक ताणें लीज डीड केला आनी एकलें कोणी ताजे बरोबर, आनी तो तें घरां रावता. तिका सांगलां पुलिशें वचून कंप्लेन कर, पळोवपाक प्रायमा फेसिया तें फ्रॉड दिसता, मरतगीर काय कोण लीज डीड करपाक शकना न्ही ताच्या नांवान, आनी तें चॅक कर म्हणून सांगलां. ती म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक तें काडून भायर उडय आनी आपलें नांव घाल. म्युन्सिपाल्टीक तशी पावर ना न्ही, ताणें लीज डीड प्रोड्यूस केलां म्युन्सिपाल्टीक आनी आपलें नांव घालून घेतलां, आनी ताणें तें काडलें आनी घर भाड्या दिलां. म्हणजे क्लियर कट केस. इफ इट इज ट्रू दॅट इट इज ए क्लियर कट केस ऑफ फ्रॉड मॅनिपुलेशन. तिका सांगलां पुलीस इन्स्पेक्टरा कडेन वचून मेळ, ताजे कडेन कंप्लेन लॉज कर, ताका इन्क्वायरी करता, डॉक्युमेंटेशन व्हेरीफाय करता, डेथ सर्टिफिकेट लाय, केन्ना मेला तो पळय, हो लीज डिडाचें सर्टिफिकेट लाय, केन्ना लीज डीड केला तें तितलें मेळ्ळें जाल्यार प्रूव जातलें ताणें फ्रॉड केला. सो एलवीस कितें मेळ्ळें वयर आनी येना म्हणपाक. ताजे 2-3 रिक्वेस्ट आहा विथ रिस्पेक्ट टू कुंकळ्ळी मार्केटाची. एक ड्रेन बांदले पळय नॅशनल हायवे, ती मातशी वयर जालें म्हणून, ताका लागून एक्सिडेंट जावपाक सायडीक वचपाक मेळना लोकांक, रोडाच्या लेवलाचेर जावपाक जाय. दुसरें त्या मार्केटान कितें तरी नॅशनल हायवेचोच प्रोजेक्ट, कितें तें टॉयलेट आनी कितें बांदपाचो, थंय मातशें मार्केटाक बांदनाका, मातशें दुसरे कडेन बांदा. 2-3 रिक्वेस्ट आहा. बायपासाचेर कितें उलोवप जाल्लें? बायपासाचेर तसलें काय कितें आशिल्ले ग्रीवन्सीस? ग्रीवन्सीस कनेक्टेड विथ सर्वे, कनेक्टेड विथ म्हजें घर, connected with other administrative matters which we have tried to resolve. सर हाचे हेल्थाचे लोक दोतोर मेळपा आयिल्ले, कितें आसा तें? हेल्थाचे 1-2 इन्सिडेंट जाले. एक मालभटांक जालो, कोण तरी येवन भितर आयलो ड्रायव्हर ते कोण तरी, आनी ताणें कपडे काडले. थंय लेडी स्टाफ आसा, सो तांचें एक एप्रिहेन्शन आसा की अशें जावपाक जायना, विच इज सामकें करेक्ट जालें. ताका लागून हांवें पुलिसाकय आपयलें आनी SDMाकय आपयलो, आनी तांकां थंय आतां एक केलां की थंय आमी एक मालभटाक फूट ब्रिजाच्या आयल्यान बूथ घालतात. ह्या 2 दिसां बूथ चालू जातलो. तांचे हाजे कडेन तांचो जो पळय वेलनेस सेंटर आहा तातूंत भितर कॅमेरा बसयल्या, मोतीरी कॅमेरा बसयल्या. दोन फातोर्डा आसा कदंबाचेर, आनी तातूंतय भितर कॅमेरा बसय म्हणून सांगल्या म्युन्सिपाल्टी चारी कडेन. आनी पुलिसांक सांगलां की तूं विजीट कर ते 4 युनिट, तांचे कडेन उलय आनी थंय मातशें लक्ष दिवपा लाय. आतां फॉर एग्जांपल मोतीर आमचो थंय हो आसा आउटपोस्ट आसा सामकें तेकूनच, तांच्या पुलिसांक सांगलां थंय मातशें वॉच करप. आनी मालभटांक आतां एक पुलीस सद्या तांकां सांगलां जाय जाल्यार तो रावंड मारता ताका थंय मातसो राव म्हणसो, अशें कितें जालें. थंय कलेक्टरा कडेन तशेंच सांगलां. ते 2 जाण PI आज सांजचे जाल्यार फाल्यां वचून 4 हांकां विजीट करतले दोतोरा बरोबर, आनी समज कितें करपाक जाय सेक्युरिटी खातीर दे वील टेक एक्शन. स्क्रॅप यार्डाची कितें तरी उलोवप जाल्लें? ना, थंय स्क्रॅप यार्ड आसा, तो रोड हांवें लीप कर म्हणून सांगलो. थंय विक्टर आपोलो हेचें हॉस्पिटल आहा पळय, मातशें फुडें विक्टराचें हॉस्पिटल आहा पळय, थंय ते कोण न्हिदतात, थंय मातशें ते एक स्क्रॅप यार्ड आसा, ताका लागून थंय कोण येतात थंय, तांकां म्हणना थंय मातशें एरिया फूल लीप कर. स्क्रॅप यार्डाचो ओनर आहा ताकाय सांग, थंय घाण करपाक दिनाका. तशेंच कुंकळचे तुमचे कडेन आयिल्ले लोक कितें आमदाराचे बी इश्यूज जातले? नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सांगता हांव सगळ्या पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टराचे, कित्याक आपलो टायम काडून ते लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकता. आनी हांवें पळयलें की म्हाज्या नावेली मतदारसंघात खुबशे प्रॉब्लेम्स आसलेले, आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सरान ऑन द स्पॉट कन्सर्न ऑफिसरांक सांगून ते सॉल्व करपाक लायल्या.
म्हज्या घराचे आसतले पंचायतीचे प्रॉब्लेम आसतले आनी खरेंच हांगासर लोकांक सगळ्या समाजाचे हांवें पयलें आतां सगळे धर्माचे लोक हांगा लोकांक सराक मेळ्ळे आनी सरांक ऑन द स्पॉट तांकां कन्सर्न ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी म्हाका दिसता आमचें BJP सरकार सगळ्या लोकांचो सरकार हो आसा आनी लोकांक जाता तितलो न्याय मेळपाचो प्रयत्न करता आनी आमचो मंत्री मुद्दम येवन आपलो टायम काडून मंगळारा बसता सो लोकांनी ताजो फायदो घेवचो अशें म्हणटा ह्या सोसायटीच्या पयर आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी एक दिसाचें आंदोलन केलें तेंच्यांनी 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिला तुमकां कितें लेटर केला म्हणून सांगलां कितें केलां तेंचेर हांव तांच्या लिडरा कडेन कितें उलोवपाचें तें उलयलां जातलें तेंचें काय हांव कितें उलोवपाचें तें उलयलां हांव प्रेशराचेर हें जावपी मनीस न्ही म्हाका प्रेशराचेर कोण भोव करपाक शकना तरी आसतना तो अजय प्रभुगांवकर बाबा तो बरो आमी ताका फोन करून हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां तो समजलो तो म्हणपाक आपूण एक दीस येता बसून उलय नो प्रॉब्लेम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.